देव बरो दीस दी म्हूण मागता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, विशेष रितीन बाळक जेजूच्या भक्ती खानो परत दीस उदेला. ह्या दिसाचो उजवाड पळोवचे भाग म्हाका आनी तुका देवान फावो केला. अर्घ आमी दिवया. वय, जायत्या कश्टांनी आमचे दीस आमी सारून आसा. जायती बेजाराय आमच्या मतींत आसा. जायती खावचेंनी आमच्या कुटुंबा विशांत, आमच्या फुडारा विशांत, आमच्या घरच्या सांध्या विशांत आमचे थंय आसा. पूण आमचो देव आमकां सोडून घालिना म्हणल्यार आमच्या फाटल्या जिवितांत रुजू जाला हाका आमी साक जावन आसा. तर एक घडीभर मौन रावया. सर्व आमचे आटे विटे ह्या दिसाची कावचेंनी दुबाव सवालां सगळीं सोम्याच्या पांयांतळा दवरया. त्याच वखदा आमी बागी भलायकी बरी आसा, सगळें बरें चलून आसा. जायतो लोक ह्या कोरोना पिडे वरवीं कश्टांत आसा. मुगलें जिवीत कितें म्हूण तांकां कळीत ना. जायत्या कुटुंबाच्यांनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्याक होगडायला जावं पुरो तें दूख तांचे थंय आसता. त्या हर एका भक्तिका पासून ह्या वेळार आमी मागया. जितना सांगाता मागता हांव आमच्या बुजवणेचो आदार खंडीत जावन तांच्या बऱ्याक पडटलो. सगळीं जी कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा, कोणाक आमची मागणी आमी बसायल्यांत, तांचे खातीर ह्या वेळार भक्तीपणी मागया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. आलेलुया. कित्याक जाकात वोवंक फावो जाल्ली. आलेलुया. तो आपणे सांगिल्ले बरें जीवन जाला. आलेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग. आलेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव औंकवारी मोरये. आलेलुया. कित्या सोमी खरोच जीवन जाला. आलेलुया. प्रार्थुया. ये देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माये औंकवार मोरये मरिफात ससनाचे जिनयेचो संतोष आमकां लाबासो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आनी आतां एकंथेरच सर्व पिडेस्तां पासत प्रत्येक रितीन कोरोना पिडेन कश्टनाच्या आमच्याच भावां भयणी पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां नेवा. न मानमुरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू. भागिवंती मोरये देवाचे माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता,
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. न मानमुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचें जेजू भागिवंती मोरये देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. आतां मौनपणी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकां सामी तयार करया. प्रवेश गिताद्वारे ह्या मिसाक सुरवात आमी मागया. भक्तीनुर्पेन आयल्या आमी जेवणाक सोम्याचे सुत एक कोट्या भागात मोगाच्या सोम्याचे जेवण बलिदान सगळींचे पवित्र मरण जीविता कारण जीवन परवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलो एफेसकारांक सांगता कशें ताच्या जिवितांत तो कसतलो. सबार तरांची दगदरी ताका फावो जाली, ताका मार पडले, पूण देवा दावन तो केदींच पयस वचूंक ना आनी ताचें मिसांव ताणें संपयलें. ह्या कश्टांच्या वेळार ह्या कोवीड पिडेंत आमी कश्टत आसतना आमी देवाचेर संपूर्ण पतयेनी दवरून ताची जावन पयस सरनासतना ताचेर आमचो मोग आनी आमचो बोवार्थ दवरून जिवंक आमी प्रयत्न करया. तो सुदेव आमकां सांबाळटलो, आमकां राखतलो. हें चिंतप आमच्या मतीन दवरून आमची पातकां
देवा मुखार आमी वळखून घेवया, तांचे बुकसाने मागया आनी आमची काळजां मनां नितळ करन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. हांव पत्की सूप दिदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसा सांगता, मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून बेगीन सदां संकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोवत्या देवा आमच्या महिमेवान बापा, पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी देवून येव आनी आमचे भितर रावन तुजे महिमेचे मंदिर तो आमकां करूं. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पावलोन मिलेता तावन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक आपोवन धाडले. ते आयल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हळें, आसिया प्रांत्यांत हांवें मेट दवरले त्या दिसा तावन तुमचे मदें हांव कशें जियेलां तें तुमी जाणात. सुदैवांच्या शिंत्रया निमती म्हजेर आयिल्ल्या सव कश्टां मदें ल्हानविकायेन आनी दुखां गळोवन देवाची हांवें सेवा केली. तुमच्या बऱ्याक पडटा तें कसलेंच हांवें तुमचे तावन पाटीन दवरलें ना. बगार तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घर वचून तुमकां हांवें तें शिकयलां. जिणी बदलून देवा थंय परतूंक आनी आमच्या समे जेजू क्रिस्ताक सतमणूंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांकी हांवें उलो दिला. आतां पवित्र आत्म्याच्या बळान लागून हांव जेरुसलेमाक वेतां आनी थंय म्हाका कितें घडोवंक आसा तें हांवच नेणां. पूण बंदड आनी कश्ट म्हाका तयार आसात म्हणून पवित्र आत्मो हरेक शारांत म्हाका कळयत आयला. तरी पूण म्हज्या जिवाची हांव कांयच पर्वा करिना वा कशाचें मोल ताका बांदिना. देवाचे कुरपेचे सुवार्थेक साक्ष दिवंक समे जेजू तावन म्हाका मेळ्ळां तें म्हणयारपण आनी म्हजे जिणयेची दाव हांवें शेवटाक पावयल्यार पुरो. आनी एक उतर, तुमचे मदें भोवून देवाचें राज परगट करीत हांव गेलां वय. पूण ह्या फुडें तुमचे मदलें कोणूच परत्यान म्हाका पळोवचें नात म्हूण हांव जाणां. देखून तुमचे मुखले बचावेक संबंद जाल्ल्या संगती विशयांत आज तावन हांव जबाबदार न्हय म्हूण हांव तुमकां आतांच स्पश्ट सांगतां. कित्याक देवाची सगळी मांडावळ तुमकां पुर्ती कळीत करूंक हांव कांय फाटीं सरलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या नावाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया. देवा तुज्या उदारपणान यथेश्ट पावस तुवें धाडलोय. करपून गार जाल्लो तुजो स्वांत गांव नव्यान सुफोळ केलोय. थंय तुज्या परजेन बिडार बांदलें.
तुज्या उदार मनान दुबल्या धाकट्यांक हांवें म्हणून तुवें तयार केल्लें. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मनाक गीत गाया. दिसान दीस आमचो हार बार घेतिल्ल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तोच. कसलो देव आमचो, ताच्या हातांत आसा आमचें तारण. वळी सर्वेस्पर आमचो देव मरणांतली आमकां निवारूंक शकता. पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मनाक गीत गाया. उद्गार. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमच्या सोयें सदांकाळ रावतलो. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. जो आमप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपली दिस्त सर्गार लावन म्हणालो, बापा, येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान तुका महिमे दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुवें ताच्या आदीन दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सस्नीक जिबीत दिवचे खातीर तुवें ताका सगळ्या मनशा कुळाचेर अधिकार दिलाय. तें सस्नीक जिबीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. बापा, संवसाराच्या आरंभा आदीं तुजे समें म्हाका आसलें ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवंत कर. तुवें संवसारांतलें विंचून काडून म्हाका दिलें तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. तें तुजें आसलें आनी तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुज्या उतराक ते खाल जाल्यात. म्हाका तुवें दिल्लें तें सोर तुजें जावन आयलां. आतां ते जाणा जाल्यात. कित्याक तुजें जावन हांव कितें शिकलां तेंच हांवें तांकां दिलां. तांणी तें घेवन तुजें जावन हांव आयिल्लो खरें म्हणून ते समजल्यात. अशें तुवेंच म्हाका धाडलाय म्हणून तांची पातयेनी. तांचे पासत हांव मागतां. संवसारा पासत हांव मागिना. तुवेंच म्हजे आदीन दिल्ल्या पासत हांव मागतां. म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच. तुजें सगळें म्हजेंच. म्हजी महिमा तांचे मरिपात परगट जाता. ह्या फुडां हांव संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सशीं फाटीं येतां. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कस काडटा. साबार बोगनां चिंतपां आमकां आसात. पूण खंयच्या उद्देशा खातीर आमी ह्या संवसारांत जियोवचें? दोन उद्देशां खातीर आमी ह्या संवसारांत जियेता. पयलें संवसारी जिवीत यशस्वी करच्या खातीर आनी दुसरें ससनाक सर्गींचें राज जोडच्या खातीर. पयलें संवसारी जिवीत यशस्वी करच्या खातीर. एक भुरगें जल्मात आसतना आमी ताका एका बऱ्या इस्कालाक घालूंक प्रयत्न करता. ताका बरें शिकप दिवंक आमी प्रयत्न करता. शिकप जाल्या उपरांत ताका बरें काम, बरो हुद्दो, दाराळ पयशे, जागे, घरां, ग्रेस्तकाय हे जोडूंक, सांगातच समाजींत मान गौरव
असल्या संगती खातीर आमी जायतो वेळ करशिता आनीक जायते प्रयत्न आमी करता. पूण हें सकट बरेंच आनी कांयच वायट ना. हे आमी नितीन सतान आमी करता जाल्यार हें देवा मुखारी सूख जायना. आमी जर तर दुसऱ्यांच्या बलसाक हात घालून तांचें खाण आमी ग्रेस्त जावंक प्रयत्न करता तें खंडीत जावन देवा मुखार सारकें न्हय. पूण सताच्या जिवितांत आमी जियेत आसतना आमी खंडीत जावन यशस्वी जोडूंक शकता. पूण कितें जाता, हें सोर नाश जाता. हें सकट आमी सोडून वेता. ह्याच दिसांनी आमी पळयता हर एक दीस हजारांनी लोक कोवीड पिडे वरवीं मौन पावता. कितें ते व्हरतात, खाली हातांनी ह्या संवसाराक ते आयले, खाली हातांनी ते चलतात. पूण अनेक उद्देश आमच्या जिवितांत आसा. त्या उद्देशा खातीर आमी जियोवचें जावन आसा. तें जावन आसा सासन जिवीत. आनी आयच्या वांजेलांत जेजूस आमकां सांगता हें सासन जिवीत आमी कशें जोडयेत गे म्हूण. दोन तरांनी आमी जोडूंक जाता. पयलें आयच्या वांजेलांत ताणें सांगलें, पयलें जावन आसा देवाक आमी जाणा जाय. यू मस्ट नो गॉड. आनी दुसरें यू मस्ट नो क्रायस्ट. देवाक जाणा जाय. आनी कोण पळय जाणा जाता, पवित्र पुस्तकांत जाणा जावचें म्हळ्यार 3 संगती आटापून आसात. पयलें देवाचेर संपूर्ण पातये न्ही दवरची. दुसरें देवाचो मोग करचो. आनी तिसरें सदांच ताचे कडेन संबंद दवरून काण घेवचो. आनी कोण पळय अशें करूंक शकता या अशें जियेता, खंडीत जावन देव ताका सांडून घालिना. आमकां जायते दाखले आसात पवित्र पुस्तकांत. आब्राम, इजाक, जाकोब, मोइजे, ताच्या उपरांत सोर प्रोफेट. तांकां कश्ट आयले, अनवरां आयलीं, तांकां लोकांनी नेगार केलें, पूण देवान तांकां सांडूंक ना. कितें देवान बसयल्लें तांकां फावो जालें. आनी दुसरें, आमी देवाची जेजूचेर जेजूक जाणा जावचें. कशें आमी जेजूक जाणा जावचें? त्याच मापान देवाचो संबंद दवरचो. जेजूचो संबंद ताणें शिकयल्लें आमच्या जिवितांत आमी जियोंक प्रयत्न करचे. आनीक आमी पळयता आपोस्तलाच्याच जिवितांत तांकां देवाची समजणी, क्रिस्ताची समजणी तांकां आसली, पूण तांचे जावन वर्तें बरेपण मेळोंक ना. केदळा दे हॅड ए गॉड एक्सपिरियन्स. देवाचो अनुभव ताणें जोडलो गे. त्या वेळार तांचें जिवीत संपूर्ण परिवर्तन जालें. आनीक कोणातय देवाचो अनुभव आसा तांच्या जिवितांत 3 लक्षणां आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें जावन आसा फेल्यांचो मोग. स्वार्थी मोग हर एका मनशा थंय आसा. वो निस्वार्थी मोग, दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर तो दिवचो तो मोग. आनी दुसरें जावन आसा हेरांची सेवा करची, हेरांची साकरी करची. आनी तिसरें भोगसूंचें. जर तर ही 3 फळां आमचे थंय आसात, आमकां सोडून हें सांगयत ह्या मनशाक देवाचो अनुभव आसा. तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ह्या दिसांनी वो देवाचो अनुभव जोडूंक ह्या कश्टांच्या वेळार, ह्या आमच्या नस्तांच्या वेळार देवाचो अनुभव जोडूंक प्रयत्न करया. हाचे वरवीं देवाचें, क्रिस्ताचें बोळ आमचें जाता. आनीक खंयच्याय कश्टांत आमी सोलोनी जोडूंक साध्य जायना. तसो देव आमकां ताच्या बेसावांनी बरोवन दी. आमेन. स्वीकार कर
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुच्या दुवाक सर्वस्पोर मानून घेव. वो मोगाळ बापा, तुका मानता तसलें जावं दी आमच्या मागण्याचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भक्तीपणी तुजी सेवा करून सर्गींच्या सुखाक आमी सगळीं पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसोया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्ताच्या देवा, सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गा सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या सुंदसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोदळबार निरंतरी गायतात तुज्या मुखार. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरलाच्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता आसता जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची. त्याच बरी जवान जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्ती कराराची रगत, पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत ते वारावतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगुण पगोटोया. तुझ्या उत्साहाने पुनर्जीवन कोणावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंतार आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजरीक मुखामळो पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माय सांगाती बगेवन तूं दोनमुतांनी चौकाडी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपोदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य कायम. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान आतरयतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पदकांत सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी बुध्दनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता मुळे तुमकां शांती दवरता. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिडयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सुम्या तुवें आमचे पितरांची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीवनाची वेळी तुवें उंडो मोटलो तुज्या मासाक तो बदल्लो. काचिंतलो दाकारो श्रद्धा जायसो गेलो उपरांतची साक पियेवन दिलो. ये जेजू मोगाडा
दयाळा ये कृपेचा गोरा धन्या बगे कोणता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, या संवसारांत आम्ही जेजूचे मांस रगत घेतला. त्याने आपल्या उडासाक हे संस्कारलेले जेवण आम्ही घेवचे म्हणून फरमायला. या पोषणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हणून कलतेपणी तुझ्या लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. सोपदीदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशीर्वादां वतो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोकाळ पुत्रा सोवे अंपार बरे आशीर्वाद दियमका. Bagay ko sa chukul way na ramkam chitwa am chantas mantin, babat siya patache ni buhay